खाण खात्यान एक आघाडीक सीईसी, शाह आयोग आणि लोकलेखा समितीचे रिपोर्ट जोडल्यात. मनोहर पर्रीकार विरोधी पक्ष फुडारी आसतना हो लोकलेखा समितीचो अहवाल तयार केल्लो. अजापाची गजाल म्हणल्यार इतले सगळे अहवाल जोडूनय सरकारान कागाळीत कोणाचेंच नांव घाल्लें ना. सगळें पुलिशेचेर सोडलां. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतिल्लें की मॅटर इज टू बी रेफर्ड फॉर इन्व्हेस्टिगेशन एज फार एज क्रिमिनल एस्पेक्ट्स आर कन्सर्न, which are highlighted in Central Empowered Committee's report, Shah Commission's report, and Public Accounts Committee report. So we, as far as criminal proceedings are concerned, we've handed over all the documents with a complaint to the crime branch. Against whom? We've not specified any individual as such, but wherever there are instances where we have some suspicion, we have referred them and asked for a detailed investigation into the matter. क्रायम ब्रांचीचो पुलीस अधीक्षक आनी ताची टीम ह्या केसीचो अभ्यास करूनच फुडली कायदेशीर कारवाय जातली अशें डीआयजी ओपी मिश्रान सांगलां. We have received a complaint from Director of Mines today, and it's a voluminous complaint. It carries more than 1,000 pages. So the complaint is going to be studied, and after proper study of the complaint, accordingly proper legal action whatever is made out will be taken. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शाह आयोगाच्या अहवालात ज्या लोकांचेर ठपको दवरला ताची नांवां खण खात्यान अधोरेखीत करून दिल्यात. मात कागाळींत ती घालपाचें धाडस केल्लें ना. हे शिवाय आनीक एक कागाळ लोकायुक्ता कडेन दिवपाचेर तांचें काम चल्लां. तातूंत बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून जें लुकसाण जालां ताचो तपास जातलो. शाह कमिशनान मायनिंग कंपनींनी गोंयच्या खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली केल्यात. तांकां ख्यास्त जावपा जाय, अधिकाऱ्यांक ख्यास्त जावपा जाय अशें म्हणून खुबश्यो तांणी शिफारसी केल्ल्यो. त्यो शिफारसी सगळ्यो सरकारा कडेन पळून आशिल्ल्यो. आतां सरकारान कितें केलां तें सबंद बंडल काडलां आनी पोलिसांक धाडलां. जवळ जवळ 1000 पानां पोलिसांक धाडल्या खंय, आनी पोलिसांक सांगलां तुमी तें वाचून पळयात. तातूंतल्यान कोणे कोणे कसली कसली कारवाय केल्या, कितें बेकायदेशीर केलां, कसले गुन्हे केल्या ते सोदून काडात आनी मागीर ताजेर फावो ती कारवाय करात. म्हणजे FIR घालात आनी मागीर ताजी चवकशी करात आनी मागीर कोर्टांत व्हरात वगैरे वगैरे. मागीर ते सगळे ते पुलीस जे सादारणपणान करतात ते तुमी करात. आतां हातूंत खुबश्यो अश्यो गजाली आसात ज्यो मुळाकच सगळ्यो नरोवा कुंजरोवा आसा. म्हणजे हेंय जावपाक शकता तेंय जावपाक शकता. तातूंत गुन्हे हांव केलो अशें ठोसपणान म्हणपाक शकना. तुमकां दोनूच उदाहरणां दिता. पयलें उदाहरण म्हणजे रूल 37 MCR 1960 म्हणजे नेम नंबर 37 मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960. तो रूल कितें म्हणटा की तुमची मायनिंग लीज जर तुमी दुसऱ्याक दितले वा थंय कॉन्ट्रॅक्ट कोणाकीय कर म्हूण सांगतले वा ताजें आनी कितेंय करतले दुसऱ्याच्या हातांतल्यान, जाल्यार सरकाराची परवानगी पयलीं घेवपाक जाय. सगळे मायनिंग कंपनी कितें म्हणटा 60-70 वर्सां जालीं आमी हें करत आयल्या. एक तर सब कॉन्ट्रॅक्ट दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट दिवन कॉन्ट्रॅक्टर ते मीन काडटा वा आमी दुसऱ्यांचे लिजीचेर कामां करता वा आमचे लीज दुसऱ्यांक दितात. अश्यो खुबश्यो गजाली चलत आयल्या सगळे मिनाच्या कंपनींनी आनी कोणें परमिशन सरकाराचें घेवना ऑर चडशे जाणांनी सरकाराचें परमिशन घेवपाचे भानगडीत पडूना. म्हणटकर हे शाह कमिशन कितें म्हणटा, तुमी ज्या अर्थी हो नेम पाळूना त्या अर्थी तुमी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत सगळे मीन काडिल्ले सगळे बेकायदेशीर. म्हणटकर आतां पुलीस कितें करतले आनी ही गजाल शाह कमिशनाची बेकायदेशीर म्हणटा पळय न्ही ती आमच्या मायनिंग कंपन्यांनी नाकारल्या आनी सरकारांनी बी नाकारल्या. गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टांत एफिडावीट दिला की गेल्ली 60-70 वर्सां अशें चल्लां. हें सरकाराकय बी खबर आसा आनी सरकारान तें व्हडलेशें सिरियसली घेवना, गंभीरपणान घेवना. कारण असले सबंद जगार हे कॉन्ट्रॅक्ट दिवप, एकाची कंपनी दुसऱ्यान घेवप, दुसऱ्याची तिसऱ्यान घेवप, हे सबंद जगार चलता. तातूंत इल्लोसो खंय तरी नेम पाळ्ळो ना म्हणून तें चड घेवन बसपाक जायना. टेक्निकल इरेग्युलॅरिटी. म्हणटकर आतां सरकारूच जेन्ना सुप्रीम कोर्टाक सांगता की हातूंत व्हडलेशें कांय ना म्हणून, तेन्ना पुलीस कितें म्हणटले? पुलिसां मुखार हो व्हडलो प्रश्न उबो रावतलो. आनीक एक गजाल, शाह कमिशन कितें म्हणटा की खुबशे मायनिंग कंपनींनी आपले शिमेचे भायर वचून मीन काडला म्हणून ते बेकायदेशीर परवानगी नासतना आनी ते बेकायदेशीराचो ताणें वालोर केला आनी ते 35,000 कोटी आसा तातूंत भितर ताजोय बी एक वालोर आसा. आतां आमचें सरकार कितें म्हणटा आनी भारत सरकारूय बी कितें म्हणटा
की मायनिंगाची जी शीम आसता, मिनाचे खणीच्यो ज्यो शिमो आसता त्यो सारक्यो नासतात. एक हेवटेन एक 15 फूट, तेवटेन एक 25 फूट अशें सहज आसपाक शकता, कारण ती सिस्टमूच, तांची शीम थारावपाची सिस्टमूच सारकी ना म्हणून आतां भारत सरकारान कितें केलां, राज्य सरकाराक सांगलां परतून तुमचे मीन खाणे आनी रान खातें दोगांयकी थंय धाडात आनी परतून ते शिमो थारायात आनी थंय खुटे पुरात म्हणून. आनी अभयारण्याची शीम आनी मिनाची शीम, मिनाचे खणीची शीम हातूंत भितर कितलें अंतर आसा तें सोदून काडात आनी आमकां सांगात म्हणून. म्हणटकच तुमी जर शीम आतां थारायतात आनी आतां खुटे पुरपा लायतात जाल्यार पयलीं शिमेच्या भायर वचून मीन काडलें म्हणून तें मीन बेकायदेशीर अशें कशें म्हणटात. पूण शाह कमिशन हें म्हणटा तें बरोबर न्ही अशें म्हणून भारत सरकारान म्हणलां आनी तांणी लोकसभेक तें रिपोर्ट केलां. म्हणटकर भारत सरकारान म्हणलां, तेंच राज्य सरकारान म्हणलां आनी तेंच राज्य सरकारान म्हणून सुप्रीम कोर्टाक तांणी आपलें एफिडेवीट दिलां. तातूंत म्हणलां की ही गजाल खरी न्हय, शिमेक ते खूब कुस्तार पडटा शीम खंयची ती थारावपाक म्हणून. हें पळय अतिक्रमण तुमी केलां आनी लोकांच्या जमनींनी सरकाराच्या जमनींनी परवानगी नासतना तुमी मीन काडलां अशें तुमी म्हणटात, तें खरें न्हय अशें म्हणून राज्य सरकारांनी बी सांगलां. आतां भारत सरकारान जें सांगलां, राज्य सरकारान जें सांगलां, तातूंत पोलीस बाबडे कितें करतले हो पुलिसां मुखार एक व्हडलो प्रश्न. असले खूब बारीक बारीक प्रश्न आसात आनी पोलीस ते केन्ना सोडोवपाक शकतले कोणाक खबर. तितले म्हणसर कावळे म्हातारे जातले. पूण एक गजाल बरी घडल्या हालींच्या दिसांनी, म्हणजे कामगार जे आसा, जे लाखांनी लोक जांचेर परिणाम जाला मीन बंदीचो, ते आतां आंदोलन परतून सुरू करतले. कारण आयच्या आमच्या लोकशाहींत भारतांतल्या आंदोलन केले बगर कांयच मेळना. तुमकां कितलींशींच उदाहरणां आसात. म्हणटकच तांणी बी आंदोलन चालू दवरचें. आनी क्रिस्टोफर फोसेकाचें पयर भाशण आयकलें तेणें सांगलें आज तांची मिटींग आसा, आज खंय ते थारायतले कितें करपाचें बी तें. तुमी आंदोलन करात, आंदोलन करत रावात, तुमकां झगडले बगर कांयच मेळचें ना. आनी गोंयचेर जो अन्याय जाला ताजे आड झगडूनच तो अन्याय पयस करपाचो, हेंय सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा MLA आनी हेर सरकारी नोकर दर वर्सा आपणालो मालमत्तेचो रिपोर्ट सरकाराक धाडटात आनी धाडूंक जाय. ह्या वर्सा थोड्यांनी धाडलो, थोड्यांनी धाडलो ना. पूण आतां 40 पैकी खंय 31 MLAनी धाडला, 8 MLAनी धाडना, एका MLAनी टायम मागला. कायदो पास आमी करता, आमीच सदां कायदो मोडटा. कायदो पास आमी करता, आमीच सदां कायदो मोडटा. आमीच जज, आमीच पुलीस, आमीच सगळे 420. आमीच जज, आमीच पुलीस, आमीच सगळे 420. 30 जून मेरेन आपली मालमत्ता आनी देणी कितली आसा हाची म्हायती लोकप्रतिनिधींनी लोकायुक्ताक दिवपाची आशिल्ली. पयलेच फावट आशिल्ल्यान ती तारीख 1 ऑगस्ट मेरेन वाडोवन दिल्ली. दिल्ली मुजत बेरेस्तारा सोंपली. तो मेरेन 40तल्या 31 आमदारांनी आपली मालमत्ता आनी देणी कितली आसात हाची म्हायती लोकायुक्ता मेरेन पावयल्या. उरिल्ल्या 9 आमदारांतल्या मोगोच्या लव मामलेदारान म्हायती दिवपाक आनीक 3 सप्तकांचो वेळ दिवचो म्हूण विनवणी करपी चीट लोकायुक्ताक बरयल्या. आनी भाजपाचे 5 जाल्यार काँग्रेसीचे 3 आमदारांनी वेळूय मागूंक ना आनी म्हायतीय दिवंक ना. म्हायती दिवंक नाशिल्ल्या आमदारां मदीं भाजपाचे मंत्री रमेश तवडकार आनी विष्णू सुर्यवाग, प्रमोद सावंत, अनंत शेट आनी कार्लोस आल्मेदा हे आमदार आसात. काँग्रेसीचे बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात आनी बाबू कवळेकारान म्हायती दिवंक ना. प्रश्न म्हणजे ते केन्ना धाडटात काय ना हो प्रश्न न्ही. तांकां सदां फोर्स करपाक जाता तुमी धाडा म्हणून. तर धाडटकर मागीर कितें जाता. आतां हे खुबशे MLAनी 31 MLAनी तो प्रॉपर्टी रिटर्न धाडल्या. ते लोकायुक्त चड करून दाळ मारून कुशीन दवरतलो. लोकायुक्ताक जाय जाल्यार तातूंत इन्वेस्टिगेशन करपाक जाता, तातूंत चवकशी करपाक जाता. आनी ते जर गठ्ठो मारून दवरले ताचो कांयच उपयोग ना. केन्नाय तरी कोणाचेर कंप्लेन आयले आमी तातूंतल्यान काडून ते पळयतले अशें म्हणून सादारणपणान गठ्ठो मारून दवरतात. तसो गठ्ठो मारून दवरनासतना हे जर प्रॉपर्टी रिटर्न्स जे जो रिपोर्ट आपले MLA धाडटात तातूंतल्यान जर भ्रश्टाचार उणो जावचो हें उद्दिश्ट जर आसत जाल्यार ते बारकायेन तपासपा जाय. आनी कोणाची प्रॉपर्टी एकदम चड वाडल्या तातूंत खोलायेन चवकशी करून तांचेर मागीर फुडली कारवाय करपाक जाय. तें करना जाल्यार ते प्रॉपर्टी रिटर्न धाडूनय करतना ती एक बेठीच फॉर्मेलिटी जाता, एक औपचारिकता जाता. दुसरी गजाल, जाणी धाडूना तांचें कितें ती मजा पळयात.
कोणेय जर धाडूना जायत जाल्यार ताका पयलीं लोकायुक्त तांकां 2 म्हयन्याची नोटीस दितलो. 2 म्हयन्यांची नोटीस दिवन परतून धाड म्हूण सांगतलो. ते जर धाडना जायत तांची नांवां वर्तमानपत्रांत घालतलो आनी मागीर कितें करतलो, तांची नांवां गव्हर्नराक धाडटलो. गव्हर्नर कितें करतलो, तें वाचतलो आनी एसेंब्लीक धाडटलो. एसेंब्ली कितें करतली, कायद्यांत कांयच बरोवं ना. हें जालें कितें, धांवलो आनी तारी कडेन रावलो. म्हणजे एसेंब्ली कितें करतली, एसेंब्ली तेच MLA आसा ज्यांनी रिपोर्ट दिवना तेच. म्हणटकर तूंच चोर, तूंच पोलीस, तूंच जज, असल्यो गजाली जाल्यो. म्हणटकर ही गजाल सारकी न्हय. हातून कायद्यांत दुरुस्ती करपाची गरज आसा आनी ती दुरुस्ती करची. आनी जे MLAंनी रिपोर्ट धाडूना तांचेर कारवाय जावची, तांच्या आड कारवाय जावची, ते डिस्क्वॉलिफाय जावचे आनी दुसऱ्या खंयच्या कायद्यांत तो बदल करपाक जाय तोय बदल करचो आनी हातूनय बदल करचो. आनी हांचेर ज्यांनी चड पयसो केला वा ज्यांनी रिपोर्टूच धाडूना तांचेर सक्त कारवाय केल्या बगर हे रिपोर्ट धाडपाच्या फॉर्मालिटीक कांयच अर्थ उरचो ना. म्हणटकर हें करून तातूंतल्यान मातसो भ्रश्टाचार कमी जाता काय म्हूण पळोवपाचो. भ्रश्टाचार कमी जाता काय जायना हें फक्त लोकांनी कागाळ केली म्हणून न्हय. लोकायुक्त चडसो कितें करता, लोकांनी कागाळ केल्यार ती तपासता. लोकायुक्तांत आपूण जावन कारवाय करपाची पावर आसता, ताका अधिकार आसता. तो अधिकार वापरून आमी कितें म्हणटा, गोंयच्या वर्तमानपत्रांनी कितें कितें येता पळय न्ही, अमके कडेन भ्रश्टाचार जाला, तमके कडेन भ्रश्टाचार जाला, ते लोकायुक्तान गंभीरपणान घेवचे आनी थंय चवकशी सुरू करची. पयलीं प्रिलिमिनरी चवकशी करून मागीर खोलायेन करपा जाता. आतां हालींच ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तांणी टेंडर मागयनासतना खंय खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या, व्हडले कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या. ही भयंकर गंभीर गजाल, सिरियस गजाल. हाजेर चवकशी जावंक जाय. हाजेर सरकार चवकशी करतलो काय नाही कांयच आयकूं येवना. मागीर एंट्री टॅक्स, सरकारान एंट्री टॅक्स बसयला पूण सगळे खंय आमचे ऑफिसर पयशे खाता आनी ट्रक भितर सोडटात, अश्यो बातम्यो आयल्यात. ताजेर चवकशी जावपाक जाय, गंभीरपणान चवकशी जावपाक जाय. बेटी कामा पुरती अशी सांगपा पुरती चवकशी न्हय. आनीक तिसरी गजाल, आनी फाटीं कुडचड्यार कावन्सिलर वचून हप्तो घेतात अशी कंप्लेन आयिल्ली. ताजी बी गंभीरपणान सरकारान चवकशी करपाक जाय. जंय कंप्लेनी येतात थंय चवकशी जर सुरू जायत जाल्यार लोक मागीर चड कंप्लेनी करतले. ना जाल्यार कंप्लेनी कितल्यो केल्यार कांयच जायना अशें म्हूण लोकूय हाताश जातले आनी लोक वोगी रावतले. हो जालो आमचो तिसरो विशय. तिसरो विशयाचो निमाणो निश्कर्श म्हणजे की भ्रश्टाचार जर कमी करतले जाल्यार कारवाय करपा जाय. फक्त रिपोर्ट मागून ते रिपोर्टाचे गठ्ठे बांदून दवरले म्हणून भ्रश्टाचार कमी जावचो ना. आनी लोक कंप्लेन करतले आनी आपूण ताजेर मागीर कारवाय करतलो अशें म्हूण लोकायुक्तान रावना आसतना आपूण जावन कारवाय सुरू करपाक जाय. हो तिसरो विशय जाले उपरांत आयज आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. आज आमकां चवथो मिड डे मिलाचो प्रोग्राम करपा जाय आशिल्लो पूण टायम ना म्हणून आज आमी आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपयता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.